हावेरी से लाया। कर्नाटक हावेरी। कर्नाटक हावेरी से हानगल कर्नाटक का हानगल हावेरी जिला। अब क्या इधर धंधा होता है? इधर धंधा नहीं, इधर धंधा पूरा लॉस हो गया है। फिर भी म्यूनसिपैलिटी है। म्यूनसिपैलिटी ने अभी कितना टैक्स ये लिया तुम्हारा? अभी 500, एक दिन को 500 होते हो। एक दिन का 500? एक दिन को 500 रुपये। व्यापार होंगे ना होंगे, थोड़ा नहीं कमती ले साहूकार बोले तो ढोले को जा रहा कंट्री। 200 रुपये नहीं ले रहा। 300 देगा तो भी नहीं ले रहा। अभी कल और आज ये 500 ले। कल भी 500, आज भी 500, सुबह रहेगा तो भी 500। अभी कम दिया तो लेता नहीं हो? नहीं 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 नहीं, 400 दिया नहीं लिया हो। 400 दिए तो भी नहीं ले रहा। 400 दिया तो भी नहीं ले रहा। अगर बोल को गरीब लोग आता है, धंधा कैसा करना, रावने का, उसको देने का, जाने का, ऐसा हुआ हमारा जीना। 2 क्विंटल को 2 क्विंटल 500 क्विंटल फुल 500। एक दिन को 500, 3 दिन रहेगा 1500। 100 रुपये कम देने का तो म्युनिसिपॅलिटी का गाडी लेगा को माल भर रहा। हार घेऊन रावले पळय रोजांचे। काल काल आयज घेऊन रावले। गिरायक जाता तुमकां? ना बाबा जांगरी गिरायक कालचे आयज हाडले कशी दितात तुम्ही? 30 रुपयांनी येदो व्हडलो हार 30 रुपया। कोण घेणार आता? खावपाचे न्हू आतां गिरायक कित्याक लागून ना तुमकां? कित्याक भायले ते रोजां येयल्या म्हणून? रोजांक लागून आमकां गिरायक ना, ते घेवन घाटी न्हू तांकां लागून आमकां ना। नाजाल्यार वर्सा आमकां मार्केटांतून रोजां हाडली आनी गुंतवंक बसले आनी आमकां टायम नासलो गुंतपाक वर्सा। आनी अंदू गो मार्केटांतूच हाडल्या खरी इतली हाडल्या रोजां खपोंक ना। हे तुमी रोजां लायतात घरान? ना ना, आमी इतली घेतल्या 80 रुपये किलो घेतल्या रोजां। 80 रुपये किलो घेवन गो खपोंक ना, ती तशी आनी गो ही आनी आतां काय उरतलें आमकां? आतां भायली रोजां येयली ना, नाजाल्यार आमी 80 रुपयांनी किलो सुद्दां घेतली जाल्यार कुतोन घातल्या नंतर उरा आमकां। गोंयची रोजां? रोजां गोंयची ही सगळी? आमी गोंयची घेतल्या रोजां, मार्केटांतलीच घेतल्या, विकत घेतल्या आमी मार्केटांतली। फ्रांसीस फर्नांडीस, हांव म्हापसा वॉर्ड नंबर 20 रावता। हो वाडो आमकां लागता। ही फुलां तेणी हाडल्या, गिरायक केले, बरेंच जोडून ते गेले। कोण हांव नको कोण ते आतां निमणे फुलां दवरल्या पांया कडेन पडपाक लागला। ही फुलां देवाक घाला नाल्या वचोन अशें कचरो काय उडयनाक उपकारना न्ही। आनी सगळी घाण ही आतां ही म्युनिसिपॅलिटीचो व्हरोंक जाय काडून। ही म्युनिसिपॅलिटी हेंचे 500 रुपया घेवन गेले सोंपो म्हणून। हांव नको कित्याक लागून ते आमी काय उलोवंक ना हेंचे। कित्याक बेश्टे उलयले आमी उलयल्यार वायट दिसता तांकां मागीर। हो पळय कचरो, कितें कचरो तुमकां दिसता आसतलें न्हू कचरो। इतलेंच मागता हे साफ करा म्हणून। आमचें फेस्त आहा, 20 फेस्त आहा, एक झाडू मारून कोण येना हिंगा। त्या जाग्यार बसलेले आनी तेंच्यांनी ते उडोवन गेल्यात की पळय ते गिरायकाय काय दिना, उडयले आनी गेल्यात ते पळय। आमी ते मार्केटान बसून आमी विकता ते आमकां माल, आमकांय गिरायक ना। असो इदवास केला हेंच्यांनी। भायले लोक येतात बसतात वयतात, तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय हेंच्यांनी। एक्शन घेवंक जाय, म्युनिसिपॅलिटीन तर एक्शन घेवंक जाय न्हू। रोडार अशें उडोवंक जायना, कित्याक आमचो रोड न्हू, गोंयचे आमचे साफ सफाई बरी आहा न्हू आमची गोंयकार। अशें उडोवंक जायना न्हू, हय उडोवंकच जाय न्हू। तूं बाजारान विकताय फुलां? आतां तुमकां गिरायक ना एकय विकूंक ना वर्सा, कित्याक लोक भायले येतात आनी आमकां गिरायक मेळना। ते येतात सवाय घालता 10 रुपयांनी, 5 रुपयांनी, 20 रुपयांनी घालता वयता। आमचे कोण व्हरतले? आमी घेवन बसतले। कितलीं वर्सां जालीं आतां? 50 वर्सां जालीं हांव बाजारान बसता। आमकां चान्सच दिना ते विकपाक। हालत जाली आमचे सारकी। दसरो म्हणल्यार दसरा सण मोठान आनी आनंदाचो अशें म्हणटा। आनी ह्या दसऱ्याच्या दिसा शस्त्रपुजा करप, मागीर नवीन गाडी घेतली जाल्यार तेची पुजा करप, गाडयांची पुजा करप, शस्त्रांची पुजा करप। एक दुसरे प्रत्येक देवळांनी सोने लुटप हो एक कार्यक्रम आसता। आनी हे हितून जे पुजा करपाक जी फुलां जाय हें प्रत्येक जाण आपले गाडी धुता आनी तेची पुजा करता आनी ते गाडयेक हार घालता रोजांचो घालता, किंवा घरान दारार रोजांची माळ घालतात।
आज म्हापसा बाजारात पळयल्यार रोजां इतकी येयल्या की भायली येयल्या, गोंया भायली रोजां येयल्यात, पण गोंयांची रोजां येयल्यात आणि ही रोजां जे बाजारात बसल्यात म्हणजे 80 रुपया 100 रुपया 80 रुपया ते काल लास्ट मेरेन 20 रुपयांपासून किलो दिल्यात. आणि म्हणजे सांगपाचें कारण अशें की म्हापसा मार्केटान जे भायले रोजावाले येयले तांकां थंयसर बसपाक म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन दिले तांकां, तेंच्या कडल्यान 1 लाख पासून 400 रुपया 500 रुपया सोंपोय बीन घेतलो. आणि काल दनपारां तांकां थंयसरले थंय मदींच ते बसल्या म्हणून तांकां उठयलेय बीन. दुसरे वटेन आमचे गोंयची जी पारंपारीक ज्यो हार करून जी लोकां विकतात तांकां गिरायकूय बीन ना. ही बाबडी थंयसर जे माळा 25 रुपयान 30 रुपयान अशी ही माळा विकतात 1 मिटराची जी आहा ती सबंद म्हणजे म्हापसा बाजारांत सगळे उबे रावन ती विकतात, तांकां गिरायकूय जायना. तशें दुसरे वटेन रोजां खूब जाल्ल्याक लागून जे म्हापसा हॉल्डोनच्या प्लासा कडल्यान फुडें तारी कडेन वयता आसतना त्या रोडाक जर पळयलें जाल्यार गिरायक जावंक ना त्या रोजांक. ती रोजां काडून तेंच्यांनी ती तशीच उडयल्यात. हेय बीन एक हें आसा. हे हेचेर सगळें खरें म्हणजे सिस्टमॅटीक म्युन्सिपाल्टीन पासून तांकां बसयता आसतना हे पासून पयलीं सगळें सिस्टमॅटीकूच बसोवंक जाय, किंवा जी रोजां ही हाती आमी देवाक घालता तेचे हे राखोवंक जाय. प्रुडंटा खातीर हांव म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फडते.